बाणास्तारी जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाताचो मूळ आरोपी परेश सिनाय सावर्डेकराक पुलिशेन केली अटक. मरण आयिल्ल्याचे कुडीचो पोस्टमॉर्टम कंप्लीट. गंभीर दुखापत जाल्ले जीएमसीत एडमीट. गोयचो सैम इबाडून तमनार प्रकल्प जाय तरी कित्याक प्रकल्प स्क्रॅप करात विजयाची मागणी. मंत्री सुदीन म्हणटा गोंयाक प्रकल्पाची आसा गरज. कुडचड्या पुलीस स्टेशनाच्या 100 मिटरा वयले दुकान चोरांनी फोडले. कॅश फारायली. सॉफ्ट ड्रिंक पिवन फुज्ज्यो. बायगिणी कोयर प्रकल्पाचे काम निमण्या पावण्यार. फुडल्या 2-3 म्हयन्यांनी प्रकल्पाचे काम जातले सुरू. आणि भौशीक बांदकाम खात्याचे वेव्हार आता थेट ऑनलायन. कॉन्ट्राटा नोकर भरतीची म्हायती दिवपी खासा ॲप लायतले चालीक. आणि आता खबरो विस्तारांत. बाणास्तारी जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाताचेर पुलिसांनी चवकशी केल्ली आसा आनी फुडलो तपास लेगीत सुरू आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभे भायर विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना म्हायती दिली. जो दोशी आसा ताका शिक्षा जातलीच अशें मुखेलमंत्र्यान म्हटलां. सर मागचे काल ते बाणस्तारी एक्सिडेंटाचेर तुमचे कडेन पुलीस येवन मेळ्ळेले काल. पुलीस इन्व्हेस्टिगेट करीत आसा. पूण तो ड्रायव्हर कोण ते कन्फ्युजन पुलिसांनी फायनलायज केला आणि पुलीस बारीक सारीक गजाली तितून सगळ्यो नोट करता. पयलो सामको जेका जो कोण म्हणजे फॉल्टी आसतलो पळय जो कोण गिल्टी आसतलो तो बिहायंड द बार्स वयतलो. बाणास्तारी पुलाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या कार चलोवप्याक मार्दोळ पुलिशेन सोमारा सकाळी अटक केली. अपघाता उपरांत मर्सडीज कार चालकान घडणूक थळावयल्यान पळ काडिल्ली. परेश सिनाय सावर्डेकर अशें कार चलोवप्याचें नांव आसा. तुम्ही पळोवंक शकता बाणास्तारी ब्रिजाचेर मर्सिडीज गाडी एक्सिडेंट जाला. गाडयेन सोरो आसा. प्लास्टिकान यूज केला. सोरो पिवन ओव्हर स्पिडीन गाडी चलोवन आपल्या सयत हेरांचो जीव धोक्यात घालपाच्या आरोपा वयल्यान मार्दोळ पुलिशेन परेश सिनाय सावर्डेकार हाका अटक केल्या. ताका मार्दोळ पुलीस स्टेशनार रॅश एंड नेग्लिजंट ड्रायव्हिंगा खातीर अरेस्ट केल्लो आसा. जो चलयतालो एज पर रेकॉर्ड परेश सिनाय सावर्डेकर. भायल्या नांवार ती गाडी आसा मेघना सावर्डेकर. आमी कितें आसता फॅटल एक्सिडेंट जाले की मागीर आमी ती जाग्यार वता इन्स्पेक्शन करता मागीर रिपोर्ट वता कितें कारण जावं शकता तेजे बद्दल आमी मागीर रिपोर्ट PWDक धाडटात आनी रोड इम्प्रुवमेंट्साचें बी सजेशन दिताय. कांय वेळा ती सजेशनां पाळटाय ते. आतां हितून ती गाडी मर्सिडीज SUV आसा ती GA07K 7311 ती तो सकयल्यान तो रोड येता तो त्या रोडानसून हायवे वयर येयली स्पिडीन आयली आनी ती त्या लेनीन गेली लेफ्ट सायड लेनीन म्हणजे पणजेच्यान येता ती लेफ्ट सायड लेन. 3 गाडयो मोकल्यो 2 टू व्हिलर मोकल्यो. ते एक जाण मेली एकटी ती सकला पडली बायल मनीस आनी ते एक जाण जखमी आसाय. त्यो गाडयो सगळ्यो डॅमेज जाल्ल्यो आसाय. एज पर रिकॉर्ड आमी मागीर पळयलें कित्याक आमकां त्या गाडयेचो रिकॉर्ड मेळटा. ते गाडयेक गोंयांत 4 ओव्हर स्पिडींगाचे चलन आसाय. ते AI कॅमेराचे म्हणजे ते पणजेन ते L&Tन बसयले ते कॅमेरा ते सगळे चलन पेंडिंग आसाय कारण यांच्यानी फारीक करूंक नाही ते. आज आम्ही
बाणस्तारी उद्यान आसा जे राती भीषण अपघात जाल्लो 5 गाडयां मदीं अपघात जालो आनी 3 जाण तांचेर स्पॉटार गेल्ले एक दाम्पत्य गेल्ले आनी एक रायडर गेल्लो आनी अशें आयकूं येता की आयज सकाळ फुडें आनी एक चलयेची डेथ जाल्या म्हणून एक्सिडेंटान आयज आमी ते जे स्पॉटार आसा ते स्पॉटार पळयल्यार तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयता जो सकली सायडीच्यान रोड गेला सकली सायडीच्यान जो रोड गेला त्या रोडाचेर ती गाडी आयली अशी CCTV फुटेजीक सद्या तरी मेळटा की ती गाडी स्पिडीन आयली आनी हांगा एक्सिडेंट जालो जे लोक ते मार्केटान नाशिल्ले उबे ते एक्सिडेंट जातकीर सगळे हांगा धांवपळ जाली आनी ते धांवत हांगा आयले ते CCTV फुटेजान दिसता अशें आयकूं येता की ही जी जोड जी आमची हे आलेली जी एक्सिडेंट कार आशिल्ली ती जे दाम्पत आशिल्ले ते खंय तरी खांडेपारा फ्रेंडशीप डे सेलेब्रेशन करपाक गेल्ले अशें आयकूं येता आतां गाडी नेमकी खंयच्यान येयली माशेलाच्यान येयली काय फोंडेच्यान येयली हें सद्या कळना पुलीस तपास चालू आसा आतां एक्सिडेंट जाल्लो ते घटनास्थळी लोक म्हणटा की ती गाडी भायर चलयताली आनी जेन्ना आतां पळयलें जाल्यार पुलिसेन जे आसा तो परेश म्हणटा आपूण चलयतालो म्हणटा अशें करून तांकां म्हाड्डोळ पुलिसांनी तांकां अरेस्ट केल्ले आसा आनी आतां तो सद्याक कस्टडीन आसा आनी हे जे तुमी पळयता की हांगा सगळे जे विखुरलेले जे हे सगळे कुडके आसा गाडयेचे स्पेअर पार्ट्स खंयचे पडले नंबर प्लेट पडल्या कोणाची बूट पडल्या कोणाचे आनी कितें पडलेले आसा ते सगळे हांगा पुलार पडलेले आसा जी ती कार जर स्पिडीन येनासली हांगा जर संरक्षण कुंपण नाशिल्ली ती जर गाडी ताका एक्सिडेंट जायनाशिल्ली ती गाडी स्ट्रेट उदकांत वयता आशिल्ली गोमंतक TV खातीर बाणस्तारीच्यान एकनाथ खेडेकर. ह्या अपघातात 3 जाणांक आगताक मरण आयले जाल्यार एके चलयेची स्थिती सामकीच गंभीर आसा ते हॉस्पिटलांत उपचार घेता. मरण पाविल्ल्या तिगांच्या कुडीचे बांबोळी GMCत पोस्टमॉर्टम जाले. ह्या भिरांकूळ अपघातान एका जोडप्याक तशेंच मूळ पश्चिम बंगालचो रहिवासी आशिल्ल्या एका दादल्याक मरण आयला. नमस्कार, आयज आमी आसात मॉर्चुरी GMC ब्लॉका कडेन. जो बाणस्तार एक भिरांकूळ अपघात जाल्लो एका गाडयेर 3 जाणांक उडयल्ले ते 3 डिसिजांचो जे कोण मरण पावल्यात त्यांचो आयज पोस्टमॉर्टम चालू आसलो. जी कपल्स आसा ह्या एक्सिडंटान मेल्ली जी घोबायलां आसात दिवाडे रावपी त्यांचो पोस्टमॉर्टम जाला आनी मॉर्चुरी विंगान तेंची डेड बॉडी आसा ती रिलीज केला. आनी जो तिसरो कोण एक एक्सिडंट जावन मेला तो इज अ नेटीव फ्रॉम वेस्ट बेंगाल. तो वेस्ट बेंगालाचो रावपी फोंड्या काम करतालो आनी ताजो पोस्टमॉर्टम अजून चालू आसा पूण तो केन्ना काबार जाता ते केन्ना बॉडी रिलीज करतली हेजी अजून कांय डिटेल्स येवंक ना. चड करून सांज जावं येता तेंचे गांवचे भुरगे आसात तेजो कोण भाव आसा तेजी फॅमिली रिलेटिव्स आहात ते रावल्यात हांगासर तेजी बॉडी घेवपाक. आनी एक चवथे कोण आसले ती एक चली ती सामके सिरियस ICUन आसा आनी तेजी परिस्थिती सामकी गंभीर जावन आसा आनी ते मेडिकल ट्रिटमेंट घेता. ह्या जी घडणूक आसा बाणस्तारी एक्सिडंटाची हे घडणुकीचे आमी तुमकां अपडेट्स दीत रावतले. गोमंतक TV खातीर बांबोळीच्यान समीप नार्वेकार. तुम्ही पळोवंक शकता लायव्ह बाणस्तारी ब्रिजाचेर मर्सिडीज गाडी एक्सिडेंट जाला. गाडयेन सोरो आसा प्लास्टिकान यूज केला. तमनार प्रकल्प नाका म्हणून विजयाची विधानसभेत मागणी. या प्रकल्पा खातीर 14,000 झाडां कापल्यात म्हणून विजयाचो दावो. मंत्री सुदीन ढवळीकर म्हणटा कितली झाडां कापल्यात त्याचो नेमको आंकडो दिता. सुदीन म्हणटा तमनार प्रकल्पाची गोंयाक गरज. आतां आमकां जे पयलीं परमिशन दिलें हें परमिशन दितना कर्नाटकाक कन्सिडर करूं ना ताणें आमचें परमिशन सेपरेट दिलें आनी आतां ते कर्नाटकान चिरकलां. स्पीकर सर CECक इन्फॉर्म केलां की स्टँडींग कमिटी ऑफ नॅशनल बोर्ड फॉर वायल्ड लायफ हॅड गिवन क्लियरन्स फॉर द गोवा पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विदाउट वेटिंग फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ कर्नाटका पार्ट. सो हाजो अर्थ कितें जाता स्पीकर सर आमी गोंयान जर कितलेंय कंप्लीट केलें जाल्यार लास्ट कर्नाटकान वचून चिरकतलें कित्याक कर्नाटकाचें वचून कांयच धडगत ना. तो प्रोजेक्ट स्पीकर सर आयक आतां हांव उलयतना तूं कितें उलयता मदीं तुजें मन परिवर्तन कित्याक जालें तें हांवें सांगलां. आतां
आमचे जावंक ना कित्याक वी आर टॉकिंग द सेम थिंग वॉट वी टॉक टील 3 AM इन द मॉर्निंग दॅट डे. चीफ मिनिस्टर इज अवेअर ऑफ इट. सो आतां स्पीकर सर हांव याद करून दिवंक सोदता मंत्र्याक की तुका ताकतीक कित्याक तूं म्हणटा 300 हे मेगावॉट पावर आमी नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी करतलो म्हणून. ही 2030 रिक्वायरमेंट आज आहा आमकां 650 प्लस 300 जाले 950. तुमचो रिक्वायरमेंट तुमी 2030 सांगतात 900चो. सो दॅट मिन्स आमी बरे आहा. प्लस आनी टेक्नॉलॉजी वाडटली. सो आनी नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी येतली. कित्याक हो झाडां मारून प्रोजेक्ट कित्याक आमकां जाय. हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाक तूं कित्याक चिंतना. जे तुवें मॅनिफेस्टोन केल्लें ज्याचे खातीर तूं जिखलो, ज्याचे खातीर तुजो दुसरो आमदार जिखलो, ज्याचे खातीर तूं TMC बरोबर टायअप जालो, ते कित्याक विसरता तूं. ते सांग. प्रश्न विचारा तुमचो. हांव विसरता स्क्रॅप कर म्हणटा तो प्रोजेक्ट कित्याक करना. आणि हे जे आसा ती पावर हे आमची युनियन मिनिस्ट्री आसा ते काम करता. आतां सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर तर गोंयांत आमकां फाल्यां सकाळीं बरें मेळटा. हे इन्फ्रास्ट्रक्चर खंयच वचना. फाल्यां सकाळीं हो प्रोजेक्ट बंद जालो, जे इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें केलां तें आमकां मेळटा. आमी कित्याक ओगीच बंद करुया. आमी आजून बसून थंय झाडां मारपाक लागूकूच ना जाल्या. आणि अश्युरन्स दी मरे स्क्रॅप करता. एक मिनिट. लेट मी कंप्लीट. आमी झाडां मारना, आमी झाडां ट्रीम करता. यू नो वॉट इज द हायट ऑफ द पोल. स्पीकर सर इट इज मोर एक मिनिट कंप्लीट करपाचें. बंडल मारपाक तुजो मर्यादा आसता. आतां झाडां मारना म्हणटा. एक मिनिट म्हणजे कंप्लीट करपाचें. तुजें अफिडेवीट सांगता 14,000 झाडां मारता म्हणटा. सो मातशें कंप्लीट करा. आमकां मॅक्झिमम झाडां ट्रीम करची पडटा. पयलीं जी लायन येताली ताजेर आमकां भरपूर झाडां मारची पडटाली. म्हणूनच हे सगळें हें जालें न्ही. पूण तेन्ना तूं ओपो जाल्लो. तेन्ना झाडां मारपाक तो अलायनमेंट चेंज कर म्हणून हांवेंच सांगिल्लें तेन्ना. आमचें नुकसान कांयच ना. हें सगळें आमकां मेळटा. आमकां जर अशेंच मेळटा आसत जाल्यार आमी तें कित्याक बंद करचें. हे इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क चालू आसा आणि ह्या हातूंत चड झाडां वचना. हें जें आतां काम चल्लां कितली वता. म्हाज्या म्हायती प्रमाणे मॅक्झिमम झाडां हांगा वचना. कितली वता. हांव काडटां. ना जाय म्हाका फिगर जाय. हांव काडटां. हे काम स्पीकर सर हाव मेनी. जेन्ना गोंयचो मुखेलमंत्री म्हणटा की आमी ग्रीन पॉवर एडॉप्ट करतले, जेन्ना सेंट्रल गव्हर्नमेंट म्हणटा, जेन्ना प्रायम मिनिस्टर मोदी म्हणटा की आमी नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी हो आमचो फ्युचर आसतलो, तेन्ना झाडां मारून कोळसो लासून पावर आमकां कित्याक जाय. हांवें मुखेलमंत्र्याची फकाणां केल्ली. कितें म्हणून की तुमी अफॉरेस्टेशन जे करतात, कॉम्पेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन म्हणटा ते गोंयांत करना, मध्य प्रदेशांत करता म्हणून. सो जी झाडां मारतली ती तूं रोयतलो खंय, मध्य प्रदेशाक काय हांगा तुज्या घरा खंय रोयतलो सांग मरे आतां म्हाका. ठीक सर. अफॉरेस्टेशन त्याने जो विषय सांगलो पळय न्ही, देन आमी तेजो रिव्यू घेतलो आणि हे फावटी अफॉरेस्टेशन मध्य प्रदेशांतले कॅन्सल केला. आणि आमच्या बानोड्या करता. हा बानोड्या करता काय ना बानोड्या करिना. आमच्याच फॉरेस्टान सरकाराचे जी फॉरेस्ट एरिया ज्या ज्या जाग्यार आसा थंयसरूच आमी अफॉरेस्टेशन करता. कारण मॅक्झिमम सगळ्यो जे आमी करपाचे मध्य प्रदेश ते कॅन्सल करून आमी गोंयानूच करता. आमच्या फॉरेस्ट एरियान ज्यो वेकंट लँड आशिल्ल्यो थंयच करता. कुडचडे पुलीस स्टेशनाचे 100 मीटर अंतरावयले दुकान सोमारा राती चोरांनी फोडले. चोरांनी कॅश फारोवपा सयत दुकानांतले सॉफ्ट ड्रिंकूय पिले आणि फुज्ज्यो काडल्यो. पुलीस खंय फुडलो तपास करतात. चोरांक पुलिसांचो भंय उरिल्लो ना काय कितें असो आतां प्रश्न पडपाक लागला. हाचें कारण म्हणल्यार कुडचड्यार सोमारा राती चोरांनी पुलीस स्टेशना लागसारचें दुकान फोडलें. दुकान फोडून कॅश फारायली आणि सॉफ्ट ड्रिंकूय पिले. सुबह में हमें 5 बजे दुकान खोलने को आए, तब शटर खोला तो अंदर बिखरा हुआ माल देखा. पीछे से देखा तो दरवाज़ा टूटा हुआ था. ताबड़तोड़ घर पे हमारा बड़ा बेटा था, उसको फ़ोन किया तो उसको पुलिस ने लेके पुलिस को साथ में लेके आया. पुलिस ने सब इंक्वायरी किया, फ़ोटो लिया, सब चेक करके. इससे पहले हुआ था यहाँ पे कभी चोरी ऐसी? नहीं, हम 10 साल से इधर आ रहे हैं. 10 साल के में तो कभी टूटा नहीं था हमारी दुकान. आपको किसी के ऊपर शक है ऐसे? नहीं, अब शक तो हमारे को कोई किसी का कोई दुश्मन नहीं, कोई ऐसा कोई शक नहीं है. पुलीस स्टेशना कडल्यान 100 मिटरावेली दुकानां जर चोर फोडून वचपाक लागले जाल्यार हाका आनी कितें म्हणपाचें. सगळो राम भरोसे कारभार. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर.
बायगिणी कोयर प्रकल्पाचें काम निमण्या पावण्यार पाविल्लें आसा. टेंडरिंगाचें सगळें जाल्लें आसा. देखून फुडल्या 2-3 म्हयन्यांनी प्रकल्पाचें काम सुरू जातलें अशी माहिती कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिली. थळावा आमदार ह्या प्रकल्पाचो विरोध करता खरो, मात ह्या प्रकल्पा खातीरची ही सुवात आदींच पळोवन दवरिल्ली तेन्ना हांगासर एकूय बिल्डींग नाशिल्ली अशें बाबूश मोन्सेरात सांगता. So what is the present state of the Bangini plant now, sir? Bangini plant is in a final process is on now. The tendering process is already received. There are some 2 fellows has been 3 fellows has been finalized. So one of them basically the presentation was going on. So that will come. So tentatively what time it will be start? It should start. I think within this 2-3 months, all this process will get over. So the local MLA always is opposed for the Bangini plant. You had any talks regarding this? Whether egg came first or the chicken came first, that no one knows. But here it is for 100% sure that as Bangini plant is concerned, there were no buildings surrounding that when basically this land was identified for garbage chicken. It is afterwards that and there is a buffer zone basically that has got to be kept. These people have not even maintained a buffer zone. It is their duty actually. And the town planning also last time we had told the thing we had written a letter also to the town planning department. Anyhow, but Bangini plant will come. भौशीक बांदकाम खात्याचे वेवहार डिजिटल जातले. ई गव्हर्नन्स हाडून खात्याच्या सगळ्या कामां खातीर ॲप काडटले. गोंयच्या स्पीड ब्रेकरांचो विशय जाग्यार घालपा खातीर बेगीनूच धोरण हाडटले. जिल्लो अधिकाऱ्यान काडिल्ल्या स्पीड ब्रेकरांच्या ऑर्दीचेर ह्या धोरणा वरवीं अंमलबजावणी जातली अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें. भौशीक बांदकाम खात्या कडल्यान रस्त्यांची कामां कित्याक आडखून उरतात असो बोवाळ सभासदांनी विधानसभेत केलो. चडशा अधिकाऱ्यां कडेन अतिरिक्त ताबो आसा, देखून फायली क्लियर जावपाक अडचण येता. नोकर भरती रोखडीच जातली. उणे आशिल्ले सगळे पोस्ट भरतले अशें काब्रालान सांगलें. Is the minister agreeing that the files pertaining to San Andre are getting delayed? If so, reason and steps intend to be taken? स्पीकर सर, पयर डिमांडा टायमार हांवें ऑलरेडी सांगलां स्पीकर सर, आमचे ऑलमोस्ट 400+ JETA पोस्ट वेकंट आहा. More than 70% of our staff, 65 to 70% of the JETA posts are vacant for various reasons which everybody knows. We are trying to fill it up. With these people being short, the entire PWD is doing with the existing people. आम्ही स्पीकर सर JE to AE केला आणि तांकां JE अजूनही काम करता स्पीकर सर. E to SE केल्या अजूनही ते SEचे पोस्ट होल्ड करता आणि Eचे काम करता स्पीकर सर. सो ते आम्ही करता. इन द मीन टायम जे गोष्टी तेजे काम करपाचे आशिल्ले सर तोच फॉलोअप करता. आम्ही एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल दिल्ले आसा, टेंडरूय केल्ले आसा खुबशे गोष्टी सर. हांव नको खंयचें काम स्पेसिफीक जर तेणें सांगलें की खंयचें उरला जाल्यार म्हाका सांगचें, हांव ताका आतांच उतर दिता खंय उरला तें स्पीकर सर. पूण म्हाका दिसता जे गोष्टी तेणें सांगल्या ते गोष्टी आमी करपाचो प्रयत्न केल्या आनी फुडें तेजी टेंडर करून एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल दिवन सगळे फुडें गेल्ले आसा स्पीकर सर. म्हाका दिसता जे टेक्निकल स्टाफ आसा, आमी काल एक CMन कालूच एक फायल क्लियर केला फॉर गिवींग एप्रुवल फॉर रिलॅक्सेशन फ्रॉम E to SE. अशें करून रिलॅक्सेशन फॉर्मेलिटीज स्पीकर सर. आनी जे नॉर्मल प्रमोशना भितर येना तांकां रिलॅक्सेशन पर्सनलान दिवपाक जाय. मागीर फायल वयता GPSC. अशें प्रोसिजर आमी फॉलोअप करतात. लास्ट 1 वर्सभर आमी खुबशे प्रमोशन केल्ले आसा. जे JETA जे आसा, म्हाका दिसता एक ते 2 म्हयन्या भितर जे आमचे ऑनरेबल CMन प्रोसिजर दिल्लो आसा त्या प्रोसिजरा भितर आमी ते JETA भरतले. दुसरे जे आसा आमी ऑलरेडी प्रोसिजर जे बाकीचे टेक्निकल स्टाफ जे बाकीचे जशे आमचे LDCs मागीर ड्राफ्ट्समॅन ओ प्लॅनिंग असिस्टंट शिफ्ट इंचार्ज हे सगळे बाकीचे जे स्टाफ आसा आमी प्रोसिजर चालू केला टू. आतां आमी गोवा जो न्यू रिक्रुटमेंट चालू जातले अंडर एस्टॅब्लिशमेंट, सो तेजे अंडर आमी ते चालू करपाचो प्रयत्न आमी धाडटले स्पीकर सर. मुळगांव वाठारांत भर लोकवस्तीत बिबट्यांचो संचार. लोकां मदीं भंय. ह्या बिबट्यांचो बंदोबस्त करचो म्हणून थळाव्यांची मागणी. मुळगांव लोकवस्तीत बिबट्याचो वावर बरोच वाडला. रातच्या वेळार बिबटो एका पाळीव सुण्याक धरून व्हरतनाचे दृश्य CCTV कॅमेराचेर कैद जाला. भर वस्तीत भोंवपी ह्या बिबट्याक लागून लोकांची झेम गेल्या. ह्या बिबट्याचो बंदोबस्त करचो म्हूण लोकांची मागणी. मुळगांवच्या तळेश्वर देवस्थान वाठारांत हो बिबटो भोंवता अशी म्हायती मेळ्ळ्या. 2 दिसां पयलीं ह्या बिबट्यान गौरीश परब हाच्या पाळीव सुण्याक व्हेल्लो. बिबट्याच्या वावरा विशीं खंय रान खात्याक कळयला.
रातचे 1 सुमार एक इन्सिडंट घडलो की एक लेपर्ड तो येयलो आनी आमचो कुत्रो जे ह्या रुमान आमी ताका बांदलेलो आसता ताका व्हेलो तेणी. इन्सिडंट असो जालो की आमी कुत्र्याक हरशीं बांदून दवरता आनी दार लॅच लायता. त्या दिसा लॅच लावपाचें उरलें आनी तो लेपर्ड येयलो आनी त्या कुत्र्यान कितेंच आवाज करूं ना आनी 1 मिनटान ताका मारलो आनी सामको ही पांय वाट आसा त्या पांय वाटेसून ताका घेवन तो परत गेलो. तुमी हांगा पळोवंक शकता, हांगासर आसा हे सगळे ग्रावंड आनी फाटल्यान आसा जंगल. ते पळय चड जंगल ना, फुडें मायनींग स्टार्ट जाता आनी हो आमचो कंपाऊंड. ते आतां लेपर्डान कंपाऊंडाच्या भितून येवन हें करप म्हटल्यार एक खूब डेंजर जाला. कित्याक आमी हांगासर रावता, हांगासर ही सगळीं घरां आसा. आमचो आनी एक कुत्रो आसा, तशेंच आनी हेंचे 2-3 कुत्रे आसात आनी हांगा भुरगीं रावतात बारीक बारीक. ते सारको इतको हांगासर येवप म्हटल्यार खूबच आमकां भंयच पडला. आतां तो एक व्हिडिओ आमी शेअर केला जो आमच्या CCTV कॅमेराचेर रिकॉर्ड जाला. तो व्हिडिओ पळोवन इतके मनाक सामकें आमचो कुत्रो येला, भंय दिसतात पण दुख्खूय जातात. सो आमी लेटर ऑलरेडी केला रेंज फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक की बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवपाचें. हालींच्या तेंपार गांवागांवांनी बिबट्याचो वावर वाडला. एनिमल रेस्क्यू स्कॉटाचे अमृत सिंग उलयलो. हालीं गेल्या काही दिसांतल्यान बिबट्या वाघाचो जो संचार जो आहा तो हालीं खूब प्रमाणान वेगवेगळ्या भागांत दिसपाचें हे प्रमाण वाडलेलें आसा अशें लोकांक निदर्शनाक येयलां. तशें पळोवपाक गेल्यार बिबटे वाघ जे आहा कॉमनली गांवाच्या देगेक रावताच आनी जे तांकां जंगलान आयज जे झाडां तोड जालेली आहा सगळे कडेन बागायती आसूं आनी कितें आसूं त्या कारणाक लागून खुबशे झाडां जे नश्ट जाल्या आनी खुबशे प्राणी जे आहात जे तेंचे खाद्य आहा ते सुद्दां शिकारेच्या हितून कमी जालेले आहा. आनी ताका लागून केन्ना कितें जाता की जे फिमेल जी आसता जेन्ना तेजी पिलां जेन्ना जल्माक येता तेन्ना तांकां इजी जे जेवण जें आसा इजी शिकार जी आहा ती तांकां मेळपाक मुश्कील जाता जंगलान. सो ते मागीर मनुश्य वस्ती कडेन येता आनी तेंचे इजी टार्गेट जे आहा ते कुत्रे आनी कुत्र्यांक लागून ते मागीर लागीं रावता. आनी अशा टायमाचेर कितें जाता की केन्ना केन्ना तेंचो जो टायम आसता चडसो इवनींग टायम आसता किंवा तेंचो अर्ली मॉर्निंग टायम आसता शिकार करपाचो. सो त्या टायमाचेर ते कोणाक ना कोणाक थंय दिसता आनी मागीर तो लोकांच्या हितून एक भंय निर्माण जाता की बिबटो वाघ दिसलो. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. उटंगराच्या पावसात सुमार 16 दीस कडशी मोपाच्या भुरग्यांक शाळेत तशेंच महाविद्यालयात वचपाक वाट नाशिल्ली. कडशी पूल उदकापनाक गेल्ल्यान पुला पलतडच्या लोकांचो हेर गांवाकडेन संपर्क तुटिल्लो. दर वर्साची हीच स्थिती आसा. लोक मात कागाळी करून थकल्यात. फाटली कितलीशींच वर्सां जाली कडशी मोपा पूल उदकापनाक वता. पुला पलतडीक 10 घराबे आसात. पूल उदकापनाक गेल्ल्यान कडशी गांवच्या लोकांचो हेर गांवाकडेन संपर्क तुट्टा. जाल्यार फाटले सुमार 16 दीस कडशी गांवांतलीं भुरगीं स्कुलांत तशें महाविद्यालयांत गेलीं नात. फाटल्या 16 दिसांचें शिक्षण ह्या कडशी गांवांतल्या भुरग्यांक चुकलें. पळयात तांचें म्हणणें. घरान आमी बसून रावल्लीं आनी आमच्या शिक्षणाचें खूब नुकसान जालें. आतां आमचे एग्जाम आसून आमकां आतां कितें आहा तें कळना. त्या खातीर म्हाका खूब त्रास जाता. आतां कितें बरो एग्जामी वखदां हांव कितें बरो हें म्हाका विचार करपाचें पडटा. आनी आमी हे 15 दीस वचोंकूच नासले स्कुलाक. तो खुबशे पोर्शन आमचे रावलेले आनी इम्पॉर्टन्स बीन मिसीन कितें दिल्ले ते आमकां मेळोंक नासले. आनी आमकां आतां आमची म्हाजी सद्या एग्जाम चालू आहा आनी एग्जामीन आतां दिदीन सांगल्या भाशेन कांयच कळना. म्हटल्यार जे मिसीन आमी आसतना शिकयल्ले तितले कळटा पूण मिसीन जे इम्पॉर्टन्स क्लासीन हे केल्ले एक्सप्लेन केल्ले ते आमकां आतां कितें कळना. मागीर त्यो 15 दीस ती एकूच आसली आनी ती खूब भरलेले न्हू थंय उदी. आनी आतां स्वता ते आमदार सुद्दां हांगा येयल्लेले आनी पेपरार वाचलेले की विधानसभेत हेचे कितें तरी जाल्ले म्हणून. आनी मागीर ते पाणी भरल्या कारणान ते सुद्दां हांगा येवंक शकले नसले. घोग्यांनी पावस पडल्यार पूल उदकापनाक वता. खंयच वचपाक मेळना. कितल्योय कागाळी करून लेगीत कोणेच मनार घेतले ना. कडशी पुलाचो विशय विधानसभेत प्रवीण आल्लेकरान काडिल्लो. हे पुलाक उंचाय दीत जाल्यार हो विशय सुटावो जातलो. नाजाल्यार पावसांत भुरग्यांक शिक्षण सोडून अशेंच घरा बसचें पडटलें. हे फाटल्यान जे आमचो पूल दिसता त्या पुला वयल्यान जे
पाणी जाय, पाणी जवळजवळ 16 दीस आमी अडकान रावलेले असले. हे दर वर्सा अशी परिस्थिती जायत असता आमकां. आणि कितलीशी म्हणजे पूल बांधल्या पासून जवळजवळ 8-10 वर्सां झाली अशीच परिस्थिती जाता. पण कितें असले, ज्या टायमार हे पूल बांधलेले त्या टायमातले ती कंडिशन बरोबर असली. पण आता तिराईचो कालवो काढल्या कारणान ते जे महाराष्ट्रात पाणी दुसऱ्या सायडीक डायवर्ट जाय असले ते आता ते हे सायडीक येतामुळे ते उंची जरा पाण्याची वाढता आणि त्याच्यामुळे आमकां ह्या पुला वयल्यान पाणी वयता. पूण ह्या वर्सा ह्याच्या पयलीं दर वर्सा जाय असले आमचे माननीय आमदार प्रवीणजी आर्लेकर हेंकां हेची कल्पना असली पयलीं सुद्धा. आणि त्यांच्यानी हे पाणी येवच्या पयलीं जवळजवळ 20-22 दिवस त्यांच्यानी आपले पेडण्याचे इंजिनियर येई आमचे गांवस तांकां हय धाडलेले मुद्दाम आणि तांच्यांनी येवन पळावणी केलेली हय आणि कशें कितें करपाचें पडटलें ती वेवस्था ते करून मेळटले हे तेंच्यांनी बघलेले. आणि त्याच्या नंतर पाणी येयल्यानंतर सुद्धा सरकारान ह्या वर्सा खूब आमची काळजी घेतलेली आसा. सगळी डिपार्टमेंटां आमची जी संबंधीत आहात ती हय येयले, त्यांचे अधिकारी येयले, कलेक्टर मामलेदार सहित सगळे येयले, स्वता प्रवीणाजी आर्लेकर स्वता येयले आणि त्यांच्यांनी सगळ्यात महत्त्वाचा म्हणजे की आमचो हो इतको प्रश्न आमच्या पत्रकारांनी आजवर धसास लायलेलो, परंतु त्याच्याकडे कोण बघिनासलेले. परंतु आमदार महाशयाने ह्या वर्सा तो विधानसभेत काढल्याबद्दल आमकां खूब बरें दिसलें की आमचो आवाज आमच्या पुलाचो आमची समस्या खंय तरी असेंब्लीन पावली. ह्याच्याबद्दल आमकां आतां तो प्रश्न धसास लागतलो अशें आमकां दिसता की आमी फुडली जबाबदारी तांच्या दितात. आयज आमी कडशी मोपा ह्या न्हंयचेर आसात आणि ह्या न्हंयक दर वर्सा पावसाळ्यान पूर येता आणि ह्या पुराच्या कारणा खातीर हो जो न्हंयचेर पूल आसा ताची उंची सामकी कमी असल्या कारणान ह्या पुलायल्यान उदक व्हांवून वयता आणि पलीकडे आशिल्ली जी 10 कुटुंबां ह्या पुलायल्यान त्या दिसा सावन येवपाक वचपाक तांकां बरोच त्रास जाता. फाटल्या 15 दिसां पयलीं ह्या पुलांतल्यान व्हडा प्रमाणान उदक आयले आणि लोकांक येवपाकूय मेळ्ळें ना. तेका लागून 16 दीस ह्या कुटुंबाचो संपर्क तुटलो आसा. हालींच थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी ह्या वाठारांत येवन ह्या पुलाची पळोवणी केली आणि विधानसभेतय आवाज उठयलो आणि ह्या विधानसभेच्या आवाज उठयल्या उपरांत ह्या पुलाक उंची दिवची अशी तांणी मागणी केल्ली आहा. सरकारा कडेन ह्या माध्यमांतल्यान आमी विनंती करता की फुडलो पावस येवच्या पयलीं ह्या पुलाक उंची दिवन जी लोकांची दर वर्सा जी गैरसोय जाता ती गैरसोय दूर करची अशी आमी मागणी करता. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर. हे आशिल्लें लंच टायम बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक